एका सप्तका भितर मडगांव स्विमींग पुलाचे नूतनीकरण केले ना जाल्यार भुरग्यांक घेवन आंदोलनाक बसतले अशी शिटकावणी फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायान सरकाराक दिल्या। फाटली 4 वर्सां जाली हो मडगांव स्विमींग पूल बंद आसा। हे खातीर लोकांक हेर तालुक्यान वचून स्विमींग शिकचें पडटा। दर फावट विधानसभेन ह्या पुला संदर्भात मागणी करतात, पूण आयज मेरेन सरकार हो विशय गांभीर्यान घेतना सरकारान दिश्टी पडना। सरकारान हाचेर लक्ष दिवन ही मागणी बेगीन पुराय करची अशें विजयान ह्या वेळार म्हणलां। एक म्हणल्यार हो इश्यू आमी कन्सिस्टंटली असेंब्लीन काडीत आहात आनी 4 वर्सां जालीं स्विमींग पूल हो बंद आसा। ऑन एन एवरेज साश्टी तालुक्यान 2000 भुरगे समर वेकेशनान स्विमींग शिकपाक वतात। ताजे फुडें गरमी इतली वाडल्या की जे लोक आज चलतात दे वूड लायक टू स्विम टू रिमेन फीट। सेकंड, प्री कॉम्पिटिटीव आनी कॉम्पिटिटीव लेवलाचेर साश्टीचे स्विमर्स लायक तो आमचो अब्दुल चलो कोण तो झिडान सय्यद बरो इंटरनॅशनल बी जालो, तांचे सगळ्यांचें म्हळ्यार तांकां दे टू नॉट इवन गेट एक्सेस टू दीस पूल। पूलूच बंद पडलो, सो दे हॅड टू गो टू खंय पेडे नाल्यार फोण्या केपें। साश्टीचो मनीस हॅज टू गो देर। ताजे खातीर स्विमींग टॅलंट म्हणून जो आहा साश्टी आनी खूब टॅलंट आसा साश्टीन, हो टॅलंटूच काबार जालो। टॅलंटूच न्ही, साश्टीन स्विमींग फेडरेशनाचो प्रेजिडेंट आहा MLA, आमचो शेजारी MLA इज द प्रेजिडेंट ऑफ द स्विमींग फेडरेशन नॉट ऑफ गोवा, ऑफ इंडिया। सो स्विमींग इज डायींग अ स्लो डेथ आनी ताजी परिस्थिती खंय पावल्या। 75 लॅक्साक हें काम तांणी घेतिल्लें आहा, तातूंत 40 लाख उदक वचपाक जाय, 40 लाख लिटर ते भरपाक तांकां 5 लाख रुपया कॉस्ट आहा। हें तांणी एक आठवड्यान करपाक जाय, नाजाल्यार गव्हर्मेंट वील फोर्स अस टू स्टार्ट एजिटेटींग। हांव सरकाराक शिटकावणी दिता की हें जर तुमी टायमार करना जाल्यार लोकांचे वतीन आमी एजिटेट करचें पडटलें।